बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकाच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्ट मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्तपिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून सांबाळून आनी राखून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांचे ओजापा मिलाग्र्यो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपादी आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक लोक आयकोता ते आयकोन ती पवित्र जावंक पावूंक आनीक सगळीं उतरां ती तुजीं उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांची दुयेंसां बरीं कर आनीक तांचीं सगळीं कामां तूं करून घे. आनीक सदांकाल ताणें दुसऱ्यांक धाडूंक तांकां तूं हुस्को दी. आमेन. पवित्र आत्म्या तूं सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका तुजी खबर परगटूंक कृपादी आदार दी. आमेन. आयज जावन आहा 30 तारीख डिसेंबराची 2020. हांव सोजमोतां ज्या लोकान व्हिडिओ पळयला तो लोक व्हिडिओ आनी की देवाची खबर आयकोन व्हिडिओ पळोवन पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. आमी जॉन 8 पावले 8 वोळ 7. तुमचें मोदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातोर मारूंक पयलो जावचो. 8. आनीक एक पावट वडोव घालून जेजू जमनीर बरयत रावलो. हें आयकून 9. ते सोगले एका फाटल्यान एक कोडसोरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनीक मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. तर त्या तेंपा वयले दादले सारके वायटान लबदलो आसले आनीक जे परी आमकां दिसोन येता की हिंगा रेप जाले म्हणून ते बायलेक घेवन येताय, पूण दादल्याची कांय खबर ना. बायलेक फातरांनी मारया म्हणटाय ती. आतां सगळो लोक फातरांनी मारपाक रेडी जाल्लो, पूण जेजूक एक आतां दवरपा लागोन एक लीप घेवन ते येयल्ले दोनी कामां एक बारबो आमी कोन्न मेकळे जातले म्हणून. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें नव्यान नीट जावन. तर जेजू दुसरी पाटी बोटान रे बरोवपा लागलो. तर दुसरी पाटी जेजू सारको उबो रावन जेजून ते बायलेक म्हणलें, बाये ते खूंय आसात, कोणेच तुजेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक ना मूं. तिणें म्हणलें, कोरेंच ना सायबा. आनीक जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकान म्हणना. वच आनीक या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. तर जेजू ये बायलो कोडे विचारता, तुजेर कोणेच फोर्मोण मारलो ना म्हण तुका तुजेर फातोर कोणें मारलो नाय म्हणून जेजू आतां ते बायले कोडे विचारता. त्या दोणा ती बायल जेजू कितें सांगोता, कोरेंच ना सायबा. तर सायबा म्हळ्यार कळ्ळें आमकां की जेजू देवाचो पूत आनी जेजू देव म्हणून ते खबर आहा आनीक सगळे जुदेवांकूय खबर आहा. तेका लागोन ते जेजूक धरपाक म्हणून सगळे भरोन येयल्ले सारके आख्खें तेंगेलें गँग घेवन धरपा म्हणून ते सारके प्लान काडून येयल्ले, कित्याक काल तेंगेलो प्लान फ्लॉप गेलो. तर आज सगळे धर्माचे वडील
तशेंच ते धरपाचे पडे मनीस आहाय तितल्यांकूय ते घेवन आज पोत्तून येयल्ले आनीक हे रेप केलोले बायलेक ते घेवन येयले आनीक म्हळ्यार आतां जेजू फोंडा उडोवया पूण कितें जालें हिंगा तेका पडे जेजून तेका पडे क्वेशन घायलें तें आयकोन तेणी आपल्यागेलो गुन्यांव मांडून घेयलो आनीक ते थिंगाचे कोडसोरोन गेले. तर जेजू म्हणटा हे बायलेकू तुजेर तर कोणें फातोर मारलो न्हय जाल्यार हांवूय तुका आतां गुन्यांवकान म्हणोना वच आनीक ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. आतां हे बायलेक जेजू कितें सांगोता वच आनीक पोत्तून पातोक करूं नाका. आनीक हेचे भाशेन जेजून कितें म्हणलें जे लोकांक पेकोवणी मेळ्ळ्या जी लोकांची मिलाग्र जाले त्या लोकांकूय जेजून तेंच सांगिल्लें तूं वच आनीक पातोक कोरी नाका. तर तुजेर पळय आज कितें येयलां तुजे गोरेब्याचेर वायट ओडोलां तुगेलें आज काम गेलां कोविडा लागून तूं घरा कडेन बसून आहा जाल्यार हें कारण तेंचूय कित्याक तूं पातकांत आहात. वच आनीक ह्या फुडें आनीक पातोक कोरी नाका. तर जे मेरेन तुगेलें पातोक कंटिन्यू आहा ते मेरेन तुजेर वायट दिसान दीस वायट ओडोत रावतलें. कित्याक जेजू सांगोता तें आनीक पातोक कोरी नाका मो कितें आनको तोंड तेन प्रोदवार केलो वो प्रॉस्टिट्यूशन केलें कितें जावं आनको केल्या म्हणटा तुका दुसरे पावट ते घोडी फातरान तुका जिती मारीत आनी तुका घोडी साल्वा करपाक घोडी आपूण आसपाचो ना अशें जेजूगे सांगप तें. तर आमकां हिंगा जेजू कितें सांगपाक सोदिता की तूं आनी संवसारांत जिवितांत हें तुका देवान पडे एक देणें दिलां जिविताचें तें देणें तूं पातोक करिनासतना जिये आनीक जरी तरी तुवें पातोक केलें जाल्यार तुगेलें निसणटोन तुगेलो जीव केन्ना वचपाक शकता केदो वयतलो तो तुका खबर ना. हांवूय तुका आतां गुन्यांवकान म्हणोना वच आनीक ह्या फुडें आनीक पातोक आदारी नाका. तर जेजू आमकां बोगसूंक येयलो आनीक सोगल्यांक जोण एकल्याक आमकां बोगसोणें दिलें ऑलरेडी आनीक जीं मोरोन गेल्लीं जेजूच्या पयलीं तेंकां सोगल्यांक एडम एन इवा धरून जेजू स्वर्गार वयचनी पळय देखून कोण मेला तेंकां सोगल्यांक देखून सोगल्यांची पातकां जेजून येवन बोगशिलीं. तर आतां आमी जेजूचे भाशेन तो जियेल जाल्यारय आमगेलीं फाटलीं पातकां आमी पडे जिवितां केलें आमी नेणार आहलीं की आमकां हे भाशेन जिवीत जियेवपाक जायें ही आमकां सारकी धर्माची आमकां कोणेच खबर सांगोंक ना की आमी पातकान जिवीत जियेलीं ना जाल्यार आज कुमसार जालें फाल्यां येत्या म्हयन्या आनको गेलीं सुमना वयताय ओद लोक कुमसराक ओद लोक म्हयन्या वयताय ओद लोक म्हण तूं वर्सा एक पाट कोता ओद लोक करिना धर तूं. तर हो पळय लोक पळय पातोक कोता एश कोन्न तो पातकां तरी कातोलीक जियेल जाल्यारय ती आनीक दुसऱ्या लोकां भाशेन जालीं तीच आनी मोदें तेंचे मोदें आनीक आमच्या कातोलिकां मोदें आनीक हेरां मोदें हितू कसलोच हें ना डिफरन्स कांय ना हितू दोगांयचे मोदें. कित्याक तीं पातोक कोताय आमी पातोक कोताय तेंची पातकां जेजून बोगशिलें आमची पातकां जेजून बोगशिलें सोगल्यांचें ती कातोलीक न्ही म्हणून तुमी सोजम नाकाय तेंगे पातकां बोगसलो न्हय मो जेजून सोगल्यांची पातकां बोगशिलीं. कुमसराय वचोन पातोक कित्याक सांगताय आमगेलें की हें पातोक केलां तेजी दूख आमी दोत्ताय फकत दूख दोत्ताय पातोक बोगसूं जाय मो वचनाय आमी हे पातकाची आमी फकत दूख धरपा वयताय की हांवें पातोक केलें आनी कोडे हांव हें पातोक करपाचो ना ही आमी दूख धरपा जाय. आमकां कितें जाता आमी वयताय पातोक सांगताय आमी मेकळीं जालीं काबार आतां न्यू पातोक कोताय न्ही आतां कुमसार केदोना वर्सा एक पाटी इगोर्जी कंपल्सरी अशें आहा तें
पूण वर्सा एक फावटी हांवूय जाय नासलो चडसो सांगोत तुमकां हांव. पूण आसूं धर तूं. आमकां दिसोता की आतां हें पातो केलें न्ही, येत्या वर्सा सांगतलो. तींच पातकां तीं. आनी कितें सांगपाचें? हांव लोडटालो तेच रेबे हांव लोडोता. वर्सा येत्या इस्टरान येत्या क्रिस्मसाक आनकोडे तींच पातकां येताय तीं. आसूं ती आनी कितें सांगपाचें. पूण आमी हीं पातकां कोताय म्हणून आमी थिंगां वचनाय. आमी फकत आमी काळजां सावन दूख दवरपा वयताय की हांव पातो करचो ना. आनीक हे पातो कोता तेका फर्मोण मोरण म्हळ्यार कितें? वायट. जिवीतभर तुवें वायट भोगपाचें आनी तुगे भुरग्यांनी तशेंच तुगेले पिळगे पळयतल्योय तेणी. कित्याक पातकाक फर्मोण आहा. हुंयचें पातूक जावं तेका फर्मोण आहा. जेजून आमगेलीं पातकां भोगशिलीं. पूण आमी तेजी तर दूख दोवन आमी तर पातो करपा बंद कोनाय जाल्यार ते नेयल्या पातकांचें फर्मोण आमकां पोत्तून चालू. जे दिसा आमी कुमसार जायन पोन्ने पातकां मुठाय भोगसोलीं. आतां आख्खे वर्सा पातकां आमगे आहाय, एकठांय जालो आहाय आनी मुठ्ठाय आमी येत्या वर्सा पोत्तून कुमसार जातलीं आनी आमगेलीं पातकां आनकोडे भोगसोतलीं. तेजो अर्थ हो न्ही, आमगेलीं पातकां ऑलरेडी जेजून खुर्साचेर मोरोन ऑलरेडी हिडायलीं. इट इज फिनिश्ड म्हणोन जेजून सगळें सोंपाडलें. पूण आमगेले मोतीं कितें आहा, आमी वर्सा एक फावटी पातो कोतलीं, वरोसभर पातो कोतलीं आनी वर्सा एक फावटी कुमसार जायन आमगेलीं पातकां भोगसोतलीं. हें आमगेलें हो गैरसंबंद जालो आहा आमगेलो. आमगेलीं पातकां जेजून ऑलरेडी भोगशिलीं. पूण तें आमी दूख दोवन आमी पातो केदींच करपाचें नाय म्हणून आमी देवा भास दिवपा जाय आसलोली. ती आमकां खबर नासलोली. ती आमी बेस्ते बेरे कानार म्हणटाय तेजेर गेयली आनीक आमी वर्साच्या वर्सा दिसाच्या दिसा पातकां आमगे वाडत गेलीं ना जाल्यार तीच पातकां आमगेलीं कंटिन्यू उरलीं. जोरी तोरी आमी बोगसोण आमी वोसोन थंय कुमसार जाताय जाल्यार देखून तींच पातकां आमगेलीं रिपीट जाताय. आयकलां तुमी शर्मावाचें देखून. लोकांगेर तींच टाट 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 कोन्न तींच पातकां आसताय. कित्याक तेणी जिवीत तेजें दूख दोवन जिवीत तेणी बदल्लोलें ना. तर तींच पातकां भुरग्यांगे जावं ओ जाणटेल्यांगे जावं ना जाल्यार काजाऱ्यांगे जावं. पातोक तेंच. पूण कितें? कुमसार तें बेश्टें नांवाचें इगोर्जेन कायदो केला म्हणून लोक कुमसारा वयतायत. तर हिंगा जेजू डायरेक्ट वॉर्निंग दिता वचयत. वच आनीक ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका आनीक. एक देखून पातोक आमकां जिवितांत करपाक आमकां बायबलाचेर परवानगी ना. जोरी तर आनीक खरें म्हणटा म्हणून जेजून सगलीं पातकां आमगेलीं खुर्साचेर व्हरोन भोगशिलीं. तरूय पूण आमकां बायबल फर्मायता की पातोक आनीक कोरी नाका. पुरो केलें तें पुरो. आनकोडे आनीक कोनाका. तूं हे पळय हे फुडें नेणार आसलो, तूं घोडये कातोलीक नासलो, आतां कातोलीक जाला, तर तुका आनीक फुडें पातो कोरिनाका म्हूण तूं कोणू जावं तूं. तूं तर पवित्र जाता जाल्यार तुगेलें पातोक करपाचें सारकें काबार जाता. तुका आनीक तें तुगेल्या मोतींत आनीक मोनांत देखून तें येयना आनीक तुका तर एक तुगेलें तर मोतीन तर देंवचारान देखून घायलें जाल्यार तुज्यान तें एक उतराचेर गेट आवट एंड गेट लॉस्ट म्हणपा जाता इन द नेम ऑफ जिजस. देंवचारांनी तुगे बोगले देखून रावपा ना. कित्याक जेम्सान सांगता 1:22 कित्याक हांव देवाच्या उतराचे खाला चलतां आनीक देंवचार म्हजेर सरशिल्लो पळोवन वेता. तर हेका लागून आमी सारकें शाटूक आनीक चतूर रावपा जाय की आमी जाता तितले बेगीन जिवीत बदलून ह्या देंवसाराच्या फासांतुली आनीक चोपक्यांतुली आनीक मोन्नांतुली आमी साल्वार जायन आमी जाता तितू बेगीन कोणशाक सरपा जाय पवित्र जायन. तुमकां घोडये जायतो लोक सांगतलो एशें कर तेशें कर, हितून नुयन कर, वेलांकणी वच,
इंगरे ती रावोस तिंगरे ती रावोस, कोण हो बोर जाला तो बोर जाला, नाजाल्यार हें इंजेक्शन मार तें इंजेक्शन मार, तुका बऱ्या पडटा, वर्सा एक मारल्यार पुरो, वर्सभर तेजो इफेक्ट उरता. आनीक तुमकां लोक हे भाशेन जायतीं आडकां नाटकां सांगोन तुमकां लोक भेरायतलो. आनीक तुमी फुलोन पापड जातलीं वय. आवय इंजेक्शन एक मारल्यार एक वर्स येता, कोंता येता, चल या इंजेक्शन मार हे वचोन. मागीर तुमी वयता इंजेक्शन मान येताय, वर्सभर तेजो इफेक्ट उरतूय. मागीर चल हे उरला न्ही इफेक्ट पुरो येत्या वर्सा आनी मारया. तुमकां पवित्र जावपा नाका. तुमी इंजेक्शन मान तुमी पातकां लोबदोन तुमगे तें दुयेंस मागीर इंजेक्शन म्हळ्यार कितें तें सप्रेस कोन्न दवरता. सप्रेस म्हळ्यार कितें चिड्डून दवरता. ती पळय तुका दूख आहा ती तुगेली चिड्डून दवरतात. ती सासणाच्या सासणा ती दूख एक मिनटीन इंजेक्शनाची बरी जायना ती. सायन्सा कडेन आजून दुयेंस बरें करपा जालो ना. सायन्सान फकत काडलें तुका त्या वखदार तुका त्या दुयेंसांतलें दूख जायना फकत इतलें. तर आमी कितें करपा जाय, आमी पयलीं म्हणटा तें पवित्र जावपा जाय. तुमी हेजे तेज्यो खबरो आयकोन हें सगलें केलोले सुवातेर तुमी मुगेलें हें पळय देवाचें उतर आहा तें आयकोन तुमी आतांच्या आतां पवित्र जाय. नाजाल्यार तुमकां कोणा कातोलिकांक चान्स ना बरें भोगूंक ना म्हणोन स्वर्गार वचपा मोतरी. तेंय चोया आमी पयसुल्लें चोया. पूण संवसारांत आसतोणाची कोणें कातोलिकान बरें भोगिलां जाल्यार चोयाय तुमी. पयस वचनाकाय, आड्या शेजऱ्या चोयाय, घरां चोयाय. तुमगे माय पाय शेपाय कितें करून मेली ती चोयाय. मिरमिऱ्यांचें मरण म्हणटा तें कित्याक लागून जेजू तें भोगूंक लागोन दिवपा आमकां येयल्लो मिरमिऱ्यांचें आनीक सुण्याचे भाशेन आनी कोश्टांचें मरण दिवपा जेजू आमकां येयल्लो ना. तें काडून जेजून आपल्याचें घेयलें काडून घेयलें तें काडपा येयल्लो जेजू. तो पळय शिराप पळय आदाम एवेचेर येयल्लो. तेणी तो मानामेंत मोडलो म्हणून जेजू गेलो देवा गेलो. तेका लागोन हो शिराप काडून घेवपाक जेजू येयल्लो आनीक तो जेजून काण घेयलो. तोरूय पूण आमी कातोलिकां तितूंच रेब्यान लोळोन सगलीं इफेर्नांत गेलीं. आनीक तेका लागोन कोण आतां बरीं भोगनाय. सगलीं एका बोलिंगान तेका बोलिंगान हेज पांय ओडून आनीक कोणाक तेज काना घान एश कोन्न सगलीं कातोलिक आपआपल्या गेले जियेताय संवसार कितें कोन्न दुसऱ्या पोटाचेर पांय दवरून. कोण हिंग पयशे घेयले थिंग ब्रायब घेयली, हेको कितें घेयलें सगलें एकामेकाक माडोयन वयर सरपाचें आमगे कातोलिकांगेलें जिवीत जालां दुसऱ्या भाशेन. आमी आनी तितूं कांय बरीं नाय कातोलिकां. जे मेरेन तूं मुजे भाशेन पवित्र जायना ते मेरेन तुका आनीक जिवितांत तूं कितेंच बरें तुजेर येवपाचें तूं चिंतिनाका. वच आनीक ह्या फुडें आनीक पातक करूय नाका. तर पातक करिनाका म्हळ्यार कितें तूं पवित्र आसपाचो. ऑपोजीट कितें पातकाचें होली. सारकें सोंपें आहा. फस्टाक देखून भुरग्याको तो ऑपोजीट जाल जाल्यार बॅड कितें काय म्हळ्यार तो गूड म्हणटोलें. आप कितें काय म्हळ्यार डावन म्हणटोलें. हिंगा आनी कितें आहा हितू कितें आहा होली आनीक पातक करिनाका म्हणटा हितां आनी व्हडलें कितें आहा. आनीक बायबलाचेर वेर्स आहा सारको. द वेज ऑफ द सीन इज डेथ. पातकाचें फारीकपण म्हळ्यार मरण. तुगेलें सगलें जिवितांतुलें एक एक मरत वयता. म्हळ्यार कितें एक एक वायट येयत रावता. आतां दुसरी पॅसेज आहा तेजें हेडींग जेजू संवसाराचो
उजवाड वर्स 12 वळी 12 चॅप्टर 8 उपरांत जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलचीं नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. तेन्ना फारिजेवांनी जेजूक म्हणलें, हे आतां तेजी फाटी सोडनाय. तूं तुजेच वेशी गोवाय दिता, तुजे गोवायकेक मोल ना. आतां फारिजेव बेस बरें जाणाय की आख्खो इस्रायल जेजून केलें तें मांदून गेला, जेजू देव म्हणून मांदून गेला, आनी आख्खो लोक विटनेस आहा जेजू पड कितें कोता तें, आनी हे म्हणटाय तुगेले गोवायकेक मोल ना म्हणटाय ते आतां. चोय हे कितको लोकां पिश्यां काडटाय, आनीक कितकोन फाल्स उलोय, हें सारकें फाल्स हें उलोवप. एक अर्थ आहा चोयाय तुमी ते कितें म्हणटाय ते. आतां फाटीं आमी आतां 7 8 देखून पावल्याय आमी. हे पळय कितें घडोवन येयलां हेज्या पयलीं आमी आख्खें आयकिलां, सोजमण घेयल्या, आनीक आतां 8 आमी पावल्याय. आनीक ते कितें म्हणटाय, तूं तुजेच वेशी गोवाय दिता, तुजे गोवायकेक मोल ना. हेका अर्थ आहा, हें पळय ते सांगता उलयताय तेका अर्थ आहा. आख्ख्या इस्रायल लोकां न्हू जेजूक मानून घेयलो ऑलरेडी. आतां हे फकत तेंगे धर्माचे ज्युसांगे धर्मा लिडर ते, आनी ते एशे कोन्न उलयताय सारके पिशी देखून बरी उलयतलीं. तूं तुजेच वेशी गोवाय दिता, तुजे गोवायकेक मोल ना. इतुल्यो अजापा मिलाग्रो जेजून केल्यो, इतू गोवाय काय आहाय चोय. आख्खो लोक आख्खो संवसार हाजरांनी 30 हजार लोकां जेजून जेवण घायलें जाणाय तुमी. आनी गोवायक जाय म्हणटाय ते आतां. 12 उपरांत जेजून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलचीं नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. म्हजो पाटलाव करतात तीं. पाटलाव आं, तूं गोंवटे रोजरा कोंत घालून भोंवलो, व्हडलो भांगरा सोडपळे व्हडलो हुरीस घायलो, मूद घायली हुर्साची, हातीचे हुरीस काडलो चोय. बेतीन बांदिलें, कोण आनीक कोलवा फार्मां बेतीन बांदताय हिंगा हातीक, मोको ना तें हांवें सोडलें तें. जायत वर्स जालीं, जातलीं 7-8 वर्सां बांदना तें हांव. आनीक गोंवटे बेतीन मोगाताय तेंय घाना हांव, जालीं 7-8 वर्सां. रोजराकांतू घाना गोंवटेक, कांय ना गोंवटेक, सोडलें 7-8 वर्सां जालीं. हेका पाटलाव म्हणनाय जेजूचो. हें सगळें मिठाक मारयाय लाशाय, नाजाल्यार मातयां मारयाय. सांगेल तुमकां एक दीस, सोदां सांगोत हांव, एकूच दीस न्ही. आतां हातीचे हुरीस काडलोलो तो म्हणटा उरलो आसूं, तो आनी ते प्लास्टीक सर्जरी कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता म्हळ्यार तो आनी काडना, पूण आसूं तेजी आनी म्हाका कांय बरें जायना तें. आतां काडलो म्हणटा तो आहात. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलचीं नात. सातांगे तुमकां जिवीत सांगिलें, म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलचीं नात. आतां हांव पवित्र जालो म्हूण सांगलें तुमकां 4 म्हयने जाले. तर हांव पवित्र जाय दिसान म्हाका परतून पातकांत पडपाची, ताळणी देखून येवपाक चान्सूं ना. ताळणी देखून येवपाक शिरीफपणा चान्स ना. एक्चुअली येवपाकूय शिरीफपणा.
कित्याक म्हजो पाटलाव करतात तीं काळुकांत चलचीं नात. म्हळ्यार कितें? तुवें रुमाची लायट पेटयली जाल्यार थिंगांनी काळूक ना. ना घोडये हिंगा त्या कोणशा घोड उजवाड पडपाना, मोदी घोडी पडपाना, घोडये अंटीचे पडपाना. ना तेश कोन्न न्ही तें लायट एक पाट लायट येयली तुका आनी म्हाजी पातकां आनी तुका चान्स ना जिवितांत. जे परी सातांचें जिवीत जालें, एक पाड तूं पवित्र जालो, तूं आनी म्हाजी पत्तून त्या पातकांत, त्या रेब्यांत तूं म्हाजी लोळपाक आनीक पत्तून वचना, तुका वचपाक गरज ना, तुका वचपाक पडना. कित्याक तुगेलें जिवीत पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवाचीं अजापां मिलाग्र्यो आनी दुसरें आदार करीत चलपाचें तुगेलें जिवीत जाता. आनीक हें पळय कोण कोना तेका मरण, वायट, इफेर्न, कोश्ट, त्रास, दुयेंस, पेस्त, पिडा खोटेपणान जियेताय तीं, अनभावाट तीं. मोदें मागीर हेश ना तेश ना हेजी पाद्री खबर करून भोंवताय आनी कोण माद्री खबर करून भोंवताय आनीक हेशें तेशें ह्यो सगल्यो खबर करून भोंवताय तीं म्हाजी. नाचों कळना जाल्यार हूंय हांव कोणा कडेन. हीं नाय सारकीं आनीक हेज्यो तेज्यो खबर करून भोंवतायत. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तीं काळुकांत चलचीं नात. पूण नाका जिविताचो उजवाड आसतलो. हें सांतागेलें जिवीत एश कोन्न जाता. आनीक एकाच कातोलीक म्हणटाय, हेर आहाय ते कातोलीक न्ही ते कोण्या बुडया कातोलीक. ते सगले हो पळय पालो सुकोवन उज्यान लासपाचो बायबलाचेर वेर्स आहा तो पालो. कातोलीक पालो. तेंगेलें निसणटोन आनी तेंगेलें नाम और निशान सगलें मीट गया. तेंगे आनी कांय उरना तेंगे मागीर मुत्री. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो कोणाक जो पवित्र काम कोता, पवित्र रावन जेजूगेलीं काम कोता तो आनी काळुकांत चलचो ना. कित्याक ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तो तेगेलें जिवीत दिसान दीस देवागेले वावरान आनीक सगल्या बरेपणान दिसान दीस जिवीत तेगेलें वाडत वयता. आनीक हें तुमकां पवित्र जात्रेचें कोडटलें. ना जाल्यार तुमी हे रेब्यांतलीं तर भायर सरपाक तयार नाय जाल्यार तुमचें निसणटोन आनी तितून दुसरें उतर ना. 13 तेन्ना फारिजेवांनी जेजूक म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गोवायकी दिता, तुजे गोवायकेक मोल ना. 14 जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता जाल्यारूय म्हजी गोवायकी आसोल खरी. कारण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां तें हांव जाणां. पूण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां तें तुमी नकळत. तुमी मनशा सोयबाचे नदरेन मनसुबी करतात. मनशा सोयबाचे नदरेन मनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मनसुबी करिना. पूण मनसुबी करिना जाल्यार म्हजी मनसुबी असूल खरी. कित्याक हांव एकलोच ना, जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगां मनशाचे गोवायकेक मोल आसा अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दिता आनीक जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. तर आमी म्हणटात दोग जाण विटनस जाय. आतां जेजू म्हणटा आपल्यागेलो एक विटनस आहा आनी आपण एक दोग जाणां म्हणून एक विटनस सारको कंपल्सरी. हांव पळय कितें म्हणटा हांवें कितें केलां तें सोत खरें जाल्यार तें म्हणटा तुगे विटनस कोण आहा, विटनस हाड. मागीर जेजू म्हणटा मुगेलो बाप आहा विटनस. तर हिंगा आमकां साप साप कळोन येता की जेजू आपण देव म्हणून असो हिंगा जेजू सारको आन्सर दिला. म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. आनीक तुमकां फोटकेऱ्या 14 मनीस सांगतले जेजून हूंय बरयलो आहा आपल्या दाखय बायबलाचेर की आय एम गॉड म्हणून, ओ आय एम सन ऑफ गॉड हूंय बरयलो आहा. हें थंय जेजून सारकें डायरेक्ट उलयलो चोय. म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता.
दोगां मनशाचें गोंयाक एक मोल आसा अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा. आतां ओल्ड टेस्टामेंटाची कोण मोइजेस आनी हे तेंची प्रोफेतांची जेजू उगडास करून तांकां सांगता बरयलो आहा की गोंयाक एक मोल आहा म्हूण. आतां मुखार चोय कितें जाता तें. त्या पासत तांणी ताका म्हणलें, तुजो बाप खूंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तुमी म्हाका वळखनात आनीक म्हज्या बापायकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापायकूय वळखतलीं आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्म दानाचे पेटीशी तो उलयलो. पूण ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो देखून कोणेच जेजूक धरलो ना. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्म दानाचे पेटीशी तो उलयलो. तर जेजून तांकां साप साप सांगिल्लें की म्हाका देवान धाडला आनीक हांव देवा बापा कडसून येयला. तर हीं सगळीं अजापां मिलाग्र्यो तेकाच लागून घोडटाय आनी तेय बेस बरें जाणाय की जेजू देवा गेलो पूत आनीक देवाचे बोगोर हें दुसऱ्याच्यान करपाक जायना. आनीक हांव तुमकां पळय सांगता पवित्र जाल्यार तुमी सगळीं अजापां मिलाग्र्यो करून दुसऱ्यांक तेंचे त्रासांत आनी तेंगे आडकुडेंत बँकाच्या प्रॉब्लेमांनी लोन भरपाच्या प्रॉब्लेमांनी ओर कोर्टाच्या प्रॉब्लेमांनी सॉल्व केसल्या प्रॉब्लेमांनी तुमी सगळ्यांक भायर काडटलीं म्हणून मेकळी कोतलीं म्हणून. आनीक तें मनशाच्यान करपा जायना. इम्पॉसिबल. लास्ट स्टेज कॅन्सर आनीक वेंटिलेटराचेर आसलेलो सोडलेलो घाराक व्हराय म्हणून हॉस्पिटलांनी हेसो मनशाच्यान बरो करपा जायना. आनीक खंयचें दुयेंस मनशाच्यान बरो करपा जायना जाणाय तुमी. तर हें होकोत कोता कोण देव कोता. तूं पवित्र जाल म्हणटकीर पवित्र आत्मो तुजे भितर येता म्हळ्यार देव तुजे भितर आसा तो तूं देवाचे भाशेन जाता आनीक तूं पळय उलयता तें सगळें घडोवन येता. आनीक तूं पळय शिकोण पळय तूं पवित्र रावन दुसऱ्यांक दिता तेंगेले वायट चिंतनाचेर देखून तुगेल्या उतरांच्या वयल्यान तेंचेर वायट चिंतनाचे दोबा पडोन लोक वायट सोडून मागीर पवित्र जाता. जेजू देखून शिकयता आसतना जेजूगेलीं पवित्र उतरां लोकांच्या कानार पडोन तेंगेल्या मोनाक ती लागोन काळजान भितर घेतालीं तीं आनीक तीं पवित्र जातालीं. आनीक जेजू म्हणटालो तुगेल्या भावाटान तुका बरो केलो. हें आनी कोण हें मुगे आनी शिकोण आनी तियागागे शिकोण हितूं कांय ना तें. हितून पळय जेजून केलां तें आमी कंटिन्यू करपाचें. एक म्हणटाय कातोलीक. तेका लागोन जेजून म्हणलें तूं खोडप पेद्रू आनीक तुजेर हांव म्हजी इगोर्ज बांदतां. आनीक आमी एक एक मनीस जावन आसा जेजूगेली इग्रोज. आय एम द टेंपल ऑफ गॉड. जेजून सांगिलां तूं तुजी कूड जावन आसा म्हजें देव मंदीर. तर आमी चलता फिरता इगोज चर्च म्हणटा ती आमी. आमचे भितर देव आहा. कोणाच्या कातोलिकां न्ही सगळे. सगळे कातोलीक हिफेर ना गेलीं. देव आहा तो मनीस वायट भोगना ना दुयेंसां लोबदो ना ना म्हणोन पात कादारना ना म्हणोन दुसरें जीत मारना.